आता सध्या तरी सगळ्या जाग्यार कोरोना चालू असा, पण सध्या तर आमच्या वाड्यार डेंग्यूचो आउटब्रेक झाला आणि 1-2 केस न्हू ना म्हटल्यार 15 केसी जाला, तितून अरावंड 4 ते 5 आसा ती सारखी 2 वर्सांची सकयल्ली भुरगीं आहा. सो जेन्ना पयलींच 1-2 केसी येयली तेन्नाच म्युन्सिपाल्टी आसूं या हेल्थ डिपार्टमेंट आसूं तेंच्यांनी प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवपा जाय आसले, पूण तेंच्यांनी घेवंक ना. आता हे 15 केसीचे आनी वाडत गेले जाल्यार कंट्रोल जावचें ना. सो हांव मागता कोण कन्सर्न अथॉरिटी आसा, गव्हर्मेंट आसा, हेल्थ डिपार्टमेंट, म्युन्सिपाल्टी तेंच्यांनी आतां तरी प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवपा जाय सो दॅट आउटब्रेक आनी वाडपा जायना म्हणून. म्हाका जोर येयल्लो, मागीर डॉक्टरान सांगलें की डेंगू जाला म्हणून. आनी आतां आमच्या वाड्यार ऑलमोस्ट एक 10 ते 15 केसी जाल्या डेंगूची. हे हेल्थाचे लोक जे येता जे डेंगू जाले मागीरच येवन चॅक करता, मागीर तेन्नाच येवन ते धुवर मारता. पयल्या येवन कोण काय चॅक काय करिना सारकें. आनी इवन लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा चॅक करप, उदक बी खंय आसा तें चॅक करपाक. पूण मेन हेल्थाच्या लोकांक बी येवन चॅक करपाक मंथली की कितें चल्लां वाड्यार हें तें सगळें. शांती लोकेलिटीन हांगा चड दिसान दीस डेंगूचे केस वाडीत आहा आनी हांगा डॉक्टर म्हणटा की तांकां NH1 NH2 जाला, पूण फॅक्ट इज तांकां डेंगू, फ्रँकली स्पिकींग तांकां डेंगूच जाला. आनी सो लोकांक, कॉमन लोकांक कळना की NH1 NH2 कितें म्हणून तें. सो तांकां सारके भशेन सांगपा खातीर हांव मागता की म्युन्सिपाल्टी ओ हेल्थ अथॉरिटी कोण आहा, कन्सर्न पर्सन आहा, तेणें हांगा येवचें, इन्स्पेक्शन घेवचें आनी लोकांक कितें तें सांगचें की कॅर कशें घेवपाचें म्हणून. पयलोच हांगा पावस ना, पावस जावच्या पयलींच हांगा लोकांक डेंगू केसीस जाता. हांगा 15 दीस जाले 8 ते 9 लोकांक डेंगू केसीस हांगा सापडलेले आसा. सो हांव मागता हेल्थ अथॉरिटी कडेन की येवपाचें, हांगा इन्स्पेक्शन करपाचो, तांकां सांगपाचें की कशें क्युअर जावं शकता, कशें आमी सेफ हँडल करूं शकता. सो हांव मागता की तेणें येवचें बेगीच्या बेगीन आनी हांगा सगळें सारकें हें करपाचें. वेल म्हाका दिसता ताका एक इम्पॉर्टंट कारण म्हणजे ते आमची PWDची वॉटर सप्लाय जी आसलेली त्या एरियन ती ऑलमोस्ट 15-20 दीस सुमार तांकां एक ड्रॉप सुद्दां उदक येनासलें. आनी ती पायपलायन एक कडेन बॉटल कितें तरी भितर ते जॉयंटान व्हरून ती ब्लॉक जालेली. सो 15 दीस उदक नासलेल्या कारणान लोकांनी थंयसर आपल्या ड्रमान आनी कितें उदक सांठोवन दवरलें आनी भितर तांकां ते आमच्या हेल्थ ऑफिसराक थंय ब्रिडींग सायट सापडली. तेज्या कारणान एक डेंगूचो आउटब्रेक कसो त्या वाड्याचेर जालो. पण आमी जाय ते कॅर घेतलेले आसा कंटिन्युअसली. आतां 3दां आमी लास्ट 5 दिसांनी 3दां ते फॉगिंग केलें. हावज टू हावज हेल्थ ऑफिसर प्लस आमी स्वता वचोन थंयसर लोकांक आमी थंयसर अवेरनेस केली की बाबा तुमी उदक सांठोवन दवरनाका. एट द सेम टायम PWDचे जे ब्लॉकेज आसलेली पळय ती सुद्दां क्लियर केली. आयज तांकां नॉर्मल उदक येता सगळ्यांक. सो म्हाका दिसता आतां ह्यान फुडें आमी सगळ्यांनी ते कॅर घेत आनी उदक समज सांठोवन दवरनासतना दवरीत जाल्यार म्हाका दिसता हो आउटब्रेक आमकां आमच्यान कंट्रोलान हाडपाक जातलें आनी आमी अवश्य ते करतले. फॉगिंग जे आसा ते स्वता आमचे वास्कोचे आमदार आसा कालू सालमेदार, त्यांनी स्वताहून 2 मशिनां म्हाका दिलेली आसा आनी तेज्या लागून आमकां जे मेडिसीन लागता ते मेडिसीन आमकां आमचे हेल्थ ऑफिसर वास्कोची तेंच्यांनी प्रोवायड करून दिल्ले आसा. आनी मॅन पावर जो आसा तो आमकां म्युन्सिपाल्टीन दिल्लो आसा. सो अशें करून आमी कंटिन्युअसली ते एरियान आमची फॉगिंग चालू आसा आनी आमकां लोकल्स थंयसरले भरपूर हेल्प करता ते वाड्या वयले. सो 100% आमी सक्सेसफूल जातले ते कंट्रोल करपाक.